विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। नुस्तेबंदीचो काळ सोंपून नुस्त्याक राज्यांत सुरवात, मात नुस्तेमारी खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून बोटवाल्यांक त्रास। नुस्तेमारी खात्याचो सामको प्लान नाशिल्ल्यान बोटवाले आनी नुस्तेमाऱ्यां मदीं कुडबोणा जेटीर घुसपागोंदळ जाल्लो। एजंट नुस्तें घेवपाक तयार ना म्हूण नुस्तें मारिल्ले बोटवाले पिकार जाल्यात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुमकी सांगला एजंटान कितें सांगला? एजंट सांगता आमी नुस्तें घेयनाय, कोणाला घेयनाय कित्याक म्हणून? कित्याक आतां फिशरी आमो कंट्रोल करता म्हटली धोको आतां तेमी एजंट हें करपा न्ही। आतां हांवें मुगे डिजल खर्चा कोण नुस्तें मानाडा कोण घेयना, तो म्हणटा म्हाका मार्केटी व्हर, मार्केट हितून नुस्तें मात तुम कितें करपाक येयला? आतां कितें करपा न्ही कोण नुस्तें तेमी पानी तेम घेय न्ही मुगे नुस्तें, तुम घे तुम व्हराय, तुम घे नुस्तें आनी तुम मार्केटी व्हराय। डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, मग कितें रेडी केला आमकां नुस्तें घेवपाक रेडी केला। तुगे डिमांड आसा की फिशरीज डिपार्टमेंटान घेवपाचें? फिशरी डिपार्टमेंटाक तेंगे लोकां दिन दी आतां म्हाका लॉस जाता फिशरी धोलो। आमकां मॅनेजमेंट करपाक सांगलेलें आमी त्या प्रमाणे एक प्लॅन केल्लो आनी मॅनेजींग कमिटी आसा आमची, त्या कमिटीन आमकां सगळें डिसायड करून हें केल्लें, त्या प्रमाणे आमी मूव आउट जाले। आनी आतां पळयलें तेंचे थोडी प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आसा, सो ते प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज तेंच्यांनी मांडल्या। आमी आमच्या हायर ऑथॉरिटीसाक आमी पयली फर्स्ट मिटींग घेवन हायर ऑथॉरिटीसाक कन्वे करतले तितले बेगीन, सो वॉट एवर पॉसिबल कितें डिसिजन येता ते तेंकां आमी कन्वे करपाक शकतले। आनी आयची प्रॉब्लेम कितें आतां न्हू ज्यो फिशींग बोट येतल्यो तेंची कितें? हय, तेजे खातीर आमी मातशी फास्ट मिटींग घेवन जाता तितले बेगीन सॉर्ट आउट करपाक पळयता। एसोसिएशन आमकां जागो दिल्ले ते प्रमाणे पटी मेळूंक ना आमकां, ते प्रमाणे आमकां मेळ्ळा आमी बरें करून लोडिंग गिडींग करतले बोटीचें नुस्तें घेतले, नाल्यार आमी बोटीचें नुस्तें घेवपाक मातशें चिंतपा पडटलें। आमी सगळे कित्याक हे चिंतपाक कित्याक पडटलें? कितें प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम म्हळ्यार आतां हेमी फिशरीज टोकन काडल्या खंय, नंबर 1 एक एजंट रावपा जाय, नंबर 2 आनी एक एजंट जावपा जाय, जायते बोट येता, एक नंबरा फाटल्यान बोंबपा मेळना आमकां लुगार बॉक्स दवरपाक, गाडी दवरपाक पयलींच्यान बरें हें आहा फॅसिलिटी आहा, ते प्रमाणे आमी नुस्तें बोताय। मग तुम्ही सामान सगळे त्याच जाग्यार दवरताय, एक आतां 2000-4000 बॉक्स जाय, इतले 30-40-25 वर्सान आमी एकू कडेन रावल्ले, आमकां म्हणटाय आमकां तशीच दियाय आनी दुसरे कडेन घालना काय, तशी अशी धांवणे काय लोडिंग हा प्रॉब्लेम जाता म्हणून मागताय आमी। 19 कितें तुमी दवरला, म्हाका एक सांग, आतां बाकीचे पळय आसा पळय न्ही एमटी, तेणी खंय रावपाचें, तांकां स्पेस खंय दवरला? दवरलेलो आसा, तर ती सायडीन थोडो स्पेस आसा आनी हे सायडीन थोडो सगळे फूल जेटी मार्क केली ना स्लॉटाक, थोडे स्लॉट मार्क केले आनी थोडे एमटी। हे तुमी कालच्यान करून घेवपातले न्हू, हे आतां अशें आसा तें करून घेवपाक जातलें न्हू। प्रॉब्लेम तो आतां आमकां हें मेळना सगळें, आमकां मेळना म्हणून तुमी हांगा आसा मरे, ही प्रॉपर्टी तुमची म्हणून आसा म्हणून तुमी, तुमच्या प्रॉपर्टीक तुमकां खबर जाल्यार आनी कितें करतले तुमी काम? तुमी करतले कशें काम? ते बेश्टेच नांवाक गव्हर्मेंटाचो पगार घेवपाक त्या खुर्चेर बसों नाका न्ही, नाल्यार सांगपाक जाय डिपार्टमेंटाक बी आमकां तें पोजिशन आमच्यान जायना, आमकां कोण तरी दुसरो कॅपेबल ऑफिसर धाडा म्हणून, आमच्यान तें कॅपेसिटी जायना म्हणून, सो तुमकां लागून मामलेदाराक पुलिसेक सगळ्याक त्रास करून घेवपा नाका आमकां। आतां तूं मार्किंग करून दाखयता 10 नंबराचेर, आतां खंयची ट्रॉलर लायतलो तूं? देर इज नो स्पेस। डायरेक्टर ऑफ फिशरीज इज एबसेंट टुडे इन दीस ऑफिस। पयलीं सद्या तेणें येवपाक जाय आसलें, तेणें डिप्युटी डायरेक्टर तेका धाडला आनी तशें मामलादार येयलो, आमचो PI तशें डिवायस बी येयला आनी वी हॅव टोल्ड देम आमी ग्रिवियन्स कितें प्रॅक्टिकली कितको वर्कआउट जायना तेंगे प्रमाणे ते आमी सगळें तेंका सांगलां आनी दे हॅव अंडरस्टूड। वॉट अंडरस्टँड जायना ते फिशरीज तांकां डायरेक्शन दिलां हे भाशेन गोयला भाशेन ते आतां उलयताय सेम तेंच उलयताय, दे आर नॉट रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आमी वी हॅव डिसायडेड ऑल द बोट ओनर्स we are going on a strike. We will call all the boats who have ventured in the sea